नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबली पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. 3 दीस जावपी विधानसभा अधिवेशनात 883 प्रस्नांचेर जातली चर्चा. 163 तारांकीत आणि 720 अतारांकीत आसतले प्रस्न. संयुक्त सचिव मोहन गावकराची माहिती. काँग्रेसीन गोंयांत अतिरिक्त एफएआर विशीं सरकाराक धरले धारेर. गोंयाक 2147 कोटी रुपयांची येणावळ उणी जावंक शकता असोय केलो आरोप. गोवा काँग्रेस पक्षाच्या नोंदणी विशीं ईसीआयचेर नाव विश्वास, सांगता गिरीश चोडणकार. विधानसभा वेंचणुके पयलीं राज्य वेंचणूक आयोगान घेवच्यो नगरपालिका वेंचणुको. उच्च न्यायालयाचो आदेश. न्यायालयाच्या ह्या आदेशाक काँग्रेसीचो येवकार. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन 2027 विधानसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेस युतीच्या चर्चेक दिला येवकार. सादारण उण्यांत उणी कार्यावळ, पारदर्शक सीट वाटप आनी 30 दिसां भितर युतीच्यो उलोवणी पुराय करपाची आरजेपीन केल्या मागणी. खोर्लेचे सरपंच गोरखनाथ केरकर आनी तांची घरकान्न पंच सुप्रिया केरकर अपात्र. तिसवाडीचे बीडीओ अनिल धुमस्कर हांचो आदेश. आनी चवथ तोंडार पावल्या आनी कांद्याचे दर तेकल्या मळबाक. कांदो आनीकय म्हारग जावपाची आसा शक्यताय. कांद्याचे दर वाडिल्ल्यान चवथीची खरेदी सर्वसामान्याक पडटली म्हारग. आता पळोवयात खबरो विस्तारान. गोंय विधानसभा अधिवेशनाचे कामकाज 31 ऑगस्टा सावन सुरू जातले आनी 2 सप्टेंबराक सोंपतले. ह्या 3 दीस चलपी अधिवेशनात 883 प्रस्नांचेर चर्चा जातली. हातूंत 163 तारांकीत आणि 720 अतारांकीत प्रस्न आसतले अशी माहिती विधानसभेचे संयुक्त सचिव मोहन गावकरान दिली. असेंब्ली सेशन या पावटी सुरवात जातली आमची 3 दिसांची जी दवरल्या ती 31 to 2 सप्टेंबर पासून चालू जावपाची आसा आनी हितून टोटल 883 क्वेश्चन्सां येवपाची आसा आनी तितून बिजनेस जे जातले ते जावन आसा 163 स्टार क्वेश्चन्स आसा आनी 720 अनस्टार्ट क्वेश्चन्स आसा आनी टोटल ह्या 3 दिसां म्हटल्यार सुमार 13 बिलां पास जावपाची आसा आनी पयल्या दिसा जे 31 ऑगस्ट आहा त्या दिसा पयले सुरवात जातले आमचे बिजनेस आवर्स, क्वेश्चन आवर्स आनी क्वेश्चन आवर्स जातूच रोखडेच कॉंग्रेच्युलेशन मोशन आनी ऑपॉर्च्युनिटी ते आसतले सगळे आनी तेजे उपरांत आसतले आमचे 0 आवर्स जावन मागीर तेजे उपरांत जातले ते आमचे गव्हर्मेंट बील पास जावपाची आसा ती जातली हे फर्स्ट डेयाक आनी तेजे उपरांत दुसरे दिसाक तशेंच क्वेश्चन आवर्स, कॉलिंग अटेन्शन आनी हे सगळी क्वेश्चनां जावन आमची असेंब्ली हे 3 दिसांक 2 तारखेर सोंपतली. तर ह्या 3 दिसांक टोटल आसा ती क्वेश्चनां 883 आनी उपरांत प्रायवेट मेंबर्स बील हे तो नाच ह्या पावटी घेवंक जायना कित्याक हाजेरूय जायती चर्चा जाल्ली की हेजे फुडें कितें जावपाचें आसा तें आनी जी बिलां जी पास जातली करपाची आसा ती कितें कितें खंयची ती आमी तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां आमी दाखयतली अपडेट्स जी सुरवात जातूच आनी अशीच बिलां आनी एक मेन मुद्दो म्हटल्यार जावचो आसा ती कालूच ते एंटी कन्वर्शन बील जे पास करपाचें आसा तेजेरूय चर्चा जावपाक असेंब्लीन शकता आनी हाजेरूय जायतेच एक कॉमेंट्स आयकोंक येता MLAचे की हे बील इज नॉट इन गूड टेस्ट अशें थोडे MLA सांगता. तर तरी हे सिलेक्टेड कमिटी कोणाक धाडचें हें बील तर हेजेरूय चर्चा ह्या पावटी आमकां पळोवंक मेवतली. हेजेर कितले गरजेचें हें बील आसा तें आमी पळोवया आनी हेजी घडामोडी जी असेंब्ली सेशनान जाता ती आमी तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर पळोवंक मेवतली. गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान सरकार आनी वेंचणूक आयोगाक धारेर धरले. फुकट अतिरिक्त एफएआर दिल्ल्यान गोंयाक 2147 कोटी रुपयांची येणावळ उणी जावपाक शकता असो आरोप तांणी केला. तेच बरोबर गोवा काँग्रेस पार्टीची नोंदणी करपाकूय तांणी हरकत घेतल्या आनी आतां ईसीआयचेर आपलो विश्वास ना अशेंय सांगलां. देखून गोंयांत आतां एफएआर आनी गोवा काँग्रेसीच्या नांवान राजकीय संघर्शाचेर बरेच झूज पळोवपाक मेळटा.
गोंयांत अतिरिक्त FAR म्हळ्यार फ्लोर एरिया रेशो ह्या प्रस्नाचेर काँग्रेसीन सरकाराक घेराव घाला. टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग खात्यान कसलीच शुल्क घेनासतना 321 वेवसायीक आस्थापनांक अतिरिक्त FAR दिल्ल्याचो आरोप गोंय काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान केला. हाका लागून राज्याचे येणावळीक व्हड लुकसाण जाला असो दावो चोडणकारान केलो. CAGच्या अहवाला प्रमाण एका दराचेर आधारीत प्रत्यक्ष येणावळीचे लुकसाण 107 कोटी रुपया अशें सांगला. पूण दर चौकण मिटराक 20,000 रुपयाचो दर 4 आनी 5 स्टारांच्या हॉटेलांक लागू जाता अशें मानल्यार हे लुकसाण 2,147 कोटी रुपया मेरेन वचूंक शकता असो मुद्दो काँग्रेसीन मांडला. दुसरे वटेन गिरीश चोडणकारान गोवा काँग्रेस पक्षाचे प्रस्तावित नोंदणी विशीं वेंचणूक आयोगाचेर लक्ष केला. गोवा काँग्रेस हे नांव वापरपा फाटल्यान भाजपा आसा असो आरोप ताणें केला. इतलेंच न्हय तर ह्या प्रकरणात वेंचणूक आयोगान पयलींच निर्णय घेतला अशें दिसता, देखून ECIचेर ताजो विस्वास ना अशें म्हणत ह्या प्रकरणात उच्च न्यायालयातल्यान अग्रीम स्थगिती मागयल्या अशेंय चोडणकारान स्पश्ट केलें. सरकारान तितून भितर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आणि TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे हे दोगूय इन्वॉल्व आसा तितूंत. आनी थोडी विदाउट चेंजिंग द एक्ट तेंचे कमिटीच्यो मिटींग घेतात आनीक ह्यो 20% दिल्याक कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंटांक आणि ते फ्री ऑफ कॉस्ट कोणाक? फ्री ऑफ कॉस्ट सरकाराक. तूं जेन्ना एडिशनल FAR दिता तेन्ना जी कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट आसता, स्पेशली 5 स्टार हॉटेल्स जावं खंयचे कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट, दे रन फॉर बिजनस अँड दॅट बिजनस रन्स फॉर प्रॉफिट. सो प्रॉफिट मोटीव आसता. जेन्ना प्रॉफिटा खातीर हे दितात तेन्ना हे फ्री दितात, पूण तेंचे कडल्यान पयशे एज अ ब्रायब ते कलेक्ट करतात. सो CAGन चे एक नोट म्हाजे कडेन आसा, जो नोट क्लियरली सांगता की हेणी थोडे चेंजीस केले आपल्या कायद्या भितर प्रॉपर हे फॉलो करनासतना, आनीक जवळ जवळ 10,73,559 10,73,559 स्क्वेअर मीटर ची एक्स्ट्रा फ्लोर एरिया अलोट केल्ली आसा इन 321 कमर्शियल केसीस, नॉट रेजिडेन्शियल. ह्यो कमर्शियल केसींक दिल्ली आसा. ना, आमी जेन्ना खंयची पार्टी रजिस्टर जाता तेन्ना तांकां एक प्रोसेस आसता इलेक्शन कमिशनाचो. इट्स अ लेट डावन प्रोसेस. ऑब्जेक्शन मागतात जेंचे कडेन. सो त्या हेजे प्रमाणे आमी ऑब्जेक्शन फायल केल्ली, म्हणजे हांवें फायल केल्लें एज अ प्रेसिडेंट ऑफ गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी. 11 जुलय 2026 एक ऑब्जेक्शन फायल केलें. मागीर LOP युरी आलेमाव हाणें 27 जुलयाक फायल केलें, आनीक 2 ऑगस्टाक आनीक आमच्या फ्रंटलान फायल केल्ली. त्या भायर आनी खूब जाणांनी ऑब्जेक्शन फायल केल्ली आसा. आमकां ऑब्जेक्शन आसा तें गोवा काँग्रेस नांवाचेर. गोंयांत पॉलिटिकल पार्टी कितल्यो येवपाक शकतात, आमकां तेजेर कांयच प्रॉब्लम ना. इट्स अ डेमोक्रेटीक प्रोसेस. पूण ते मुद्दाम जावन गोंयकारां भितर कन्फ्युजन करप आनी वोट स्प्लीट करपाक BJPन एक षडयंत्र करप, आनी ही पार्टी रजिस्ट्रेशन करपाक वयता आसतना गोंयचे जे AGची टीम आशिल्ली ती दिल्ली कितें करताली? म्हणजे हेजे फाटल्यान हेतू जो आसा, ही गोवा काँग्रेस पार्टी रजिस्टर करपा खातीर इनिशिएटीव हो BJPन घेतला, हो सारको क्लियर आसा. आनी जेन्ना ऑब्जेक्शन फायल करतात, कारण इट इज अ क्वाझी ज्युडिशियल प्रोसेस, म्हणजे ऑब्जेक्शन फायल करतकर ते ऑब्जेक्शन कन्सिडर जावपाक जाय आनी ते ऑब्जेक्शनाचेर तेणी स्टडी करपाक जाय. सो आमकां अशें दिसता की इलेक्शन कमिशनान ऑलरेडी डिसायड केल्लें आसा
गोवा काँग्रेसीचे नांवाची आमचे नाव यूज करप आनी अनेक पार्टीक गोंयांत हाडप BJPक मदत करपाक. सो आमचो इलेक्शन कमिशनाचो वयलो विश्वास गेल्लो आसा, गोंयकारांचो गेल्लो आसा, देशांतलोय गेल्लो आसा. आमी पोंडा बाय इलेक्शन कशें करून इलेक्शन कमिशन आनी BJP पार्टी एक जावन कशें करून कॅन्सल केल्लें आसा तें आमी पळयलां. आमी चॅलेंज केलें जाल्यार इलेक्शन कमिशन तेंचेच ऑर्डर बॅक करना, म्हणजे अशें जावपाकूच शकना. तेच नोटिफिकेशन काडटा इलेक्शन करचें म्हणून आनी तेजे नंतर ते बॅकआउट जाता तितूंतल्यान आनी फायट करतात आमी. सुप्रीम कोर्टात आमचे मॅटर आसा. सो आमचो इलेक्शन कमिशनाचेर विश्वास ना, कारण इलेक्शन कमिशन ही प्रोसेस फॉलो करपाकूच सोदना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. विधानसभा वेंचणुके पयलीं राज्य वेंचणूक आयोगान 11 नगरपालिकांच्यो वेंचणुको घेवन 4 जानेवारी मेरेन निकाल जाहीर करचो असो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला. ह्या आदेशाक आमी येवकार दितात. न्यायालयान पालिका वेंचणूक घेवपाक सरकाराक भाग पाडला अशें काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार सांगता. भाजप खंयच्याय वेंचणुकेक वचपाक भिता कारण तांणी गोंयकारांचेर अन्याय अत्याचार आनी गोंयकारांक लुटल्यात अशेंय चोडणकाराचें म्हणणें. आयकात. कालची जी हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्ली आसा त्या हायकोर्टाचे ऑर्डरीचेर आमी वेलकम करतात की म्युनिसिपालिटी इलेक्शन हे सरकाराक करपाक भाग पडना. हितूंतल्यान 2 इशू कॉन्क्लुजन जाता. पयलो इशू जो आमी कन्विन्स आसात सामके आनी गोंयकारूय कन्विन्स आसात की BJP पार्टी ही खंयच्याच इलेक्शनाक वचपाक भिता. असेंब्ली इलेक्शनाच्या पयलीं खंयचेंय इलेक्शन फेस करपाक भिता, कारण हेणी गोंयकारांचेर अन्याय केल्लो आसा, गोंयकारांचेर अत्याचार केल्लो आसा, गोंयकारांक लुटलेले आसा. कॅश फॉर जॉब, ड्रग्स, अनएम्प्लॉयमेंट, लॉ अँड ऑर्डर, म्हारगाय हांचेर लोक हेंचेर विटलेले आसात आनी हेंकां कापस्ताद जायना खंयचेंच इलेक्शन फेस करपाक. फोंडाचे बाय इलेक्शन कमिशना कडेन सेटिंग करून हांणी सारको त्या टायमा भितर अनावन्स केला आनी हांकां खबर आशिल्लें की ते इलेक्शन स्टे करतले, तेंचेच मनीस वयता ते इलेक्शन स्टे करतात आनी तांकां खबर आशिल्लें हें इलेक्शन ते हरतात आनी त्या खातीर तेणी पोंडा बाय इलेक्शन कमिशनाक बरोबर घेवन तेणी कॅन्सल करून उडयलें. म्हणजे कशें करून डेमोक्रेसीची थट्टा करतात हें तेतूंतल्यान क्लियर जाता. सो एक तर ते म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाकूय ते हरतले मेन इलेक्शनाच्या पयलीं, म्हणजे फायनलीच्या पयलीं आनी खंयचीच तांकां एग्जाम दिवपा नाका. ते एग्जामीक फेल जातले म्हणून तांकां खबर आसा. मेन फायनलीक चड हरतले, चड सिटांनी ते हरतले हो तांकां भंय आसा. ना तर ते आपली दादागिरी करतात. क्रूड मेजॉरिटी पार्लमेंटाक अशें तांकां दिसता, क्रूड असेंब्लीक मेजॉरिटी आसा म्हणून ते कितेंय करपाक शकतात. तांकां कॉन्स्टिट्यूशन लागना, तांकां कायदो लागना. कायद्यांत खंयच प्रोविजन नाशिल्ली की हें इलेक्शन कॅन्सल करून म्युनिसिपालिटीक एडमिनिस्ट्रेटर घालप. कायद्यान सगळ्यांक खबर आशिल्लें 5 वर्सांनी इलेक्शन जातलें हेजो टायम टेबल सगळ्यांक खबर आसता. 5 वर्सांनी असेंब्ली इलेक्शन जाता तेजो टायम टेबल खबर आसता. 5 वर्सांनी लोकसभेची इलेक्शन जाता हेजो टायम टेबल खबर आसता. राज्यसभेची इलेक्शन केन्ना ड्यू आसता तें खबर आसता. जिल्हा पंचायती इलेक्शन केन्ना तेंच खबर आसता. म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन जातलें म्हणून हें सगळ्यांक खबर आशिल्लें, एडमिनिस्ट्रेशनाक, इलेक्शन कमिशनाक, BJPक आनी सरकाराक. तरी आसतना तेणी हें इलेक्शन कॅन्सल केलें कारण ते भिताले. म्हणजे तांकां कायदो लागना, तांकां कॉन्स्टिट्यूशन लागना. दे थिंक दे आर अबाव कॉन्स्टिट्यूशन. सो वी वेलकम द डिसिजन आनी म्हाका खात्री आसा ह्या इलेक्शनाक BJPचो प्रत्येक कॅन्डिडेटाक हरोवपाक गोंयची जनता मुखार सरतली. 2027 या वर्साच्या विधानसभा वेंचणुके खातीर संभाव्य युती विशीं काँग्रेस आनी RJP हांचे मदीं जावपी चर्चेक आतां गती मेळपाची शक्यताय आसा. युती खातीर काँग्रेसीन केल्ल्या उपक्रमाक येवकार दिवन RJPन सादारण उण्यांत उणी कार्यावळ, पारदर्शक सीट वांटणी आनी पक्षांतर विरोधी उपाय करपाची मागणी केल्या.
उल्लेखनीय म्हणल्यार आरजेपीन युतीच्यो उलोवणी 30 दिसां भितर पुराय करपाचो प्रस्ताव मांडला. खोर्लेचे सरपंच गोरखनाथ सुरेश केरकार आणि पंचायत वांगडी सुप्रिया केरकार हांका तिसवाडी बीडीओ अनिल धुमस्करान तात्काळ प्रभावीपणान अपात्र थारायल्या. अधिकृत पदाचो गैरवापर आणि आर्थीक हित संबंध आशिल्ल्याच्या निर्णयात वांटो घेतला अशी माहिती चौकशे वेळार मुखार आयल्या. ही कारवाय गोवा पंचायत राज कायदो 1994 खाला केल्या. तशेंच ह्या दोगांकूय खोर्ले ग्रामपंचायतीचे वांगडी म्हणून फुडें कामकाज सांबाळपाक मेळचें ना अशें बीडीओ अनिल धुमस्करान स्पश्ट केलां. दिसपट्ट्या जेवणातलो एक घटक आशिल्लो कांदो म्हारग जाला. चवथीच्या तोंडार कांदे आनीकूय तिखट जावपाची शक्यताय आसा. तशेंच संकेतय भाजी विक्रेत्यांकडल्यान मेळ्ळ्यात. फाटल्या 15 दिसाच्या तुळेत कांदे किलो फाटल्यान आता 20 रुपयांनी म्हारग जाल्यात. बुधवारा दिवचलच्या सप्तकी बाजारा दिसा 60 रुपया किलो अशे कांद्याचे दर आशिल्ले. 15 दिसां पयलीं हेच कांदे 40 रुपया किलो आशिल्ले. कर्नाटकात पिकाचेर हावळा आयिल्ल्यान कांदे म्हारग जाल्यात. चवथीक दरवाड जातली अशें कांय विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. आयकात. कालच्या वर्षी 5 चड पडली पिडर झाली. ही वर्ष कर्नाटक पाऊस ना ते आता महाराष्ट्र कांदा कर्नाटक कांदा ना पीक नाही वर्ष म्हणजे चौथी कानो म्हारगा कांदो वाढला कित्याक लागून स्टॉक कमी हा मस्तोरीत वाढला म्हणजे काढीत असं काढीत आहे. महाराष्ट्र कर्नाटकाचो कांदो येवपाचो तो टायमार पावस ना म्हणून कांदो येवंक नातो. पीक सगळें खराब जालां. पीक खराब जालें. नेक्स्ट पीक येवपाक डिसेंबर 10 म्हयने येतले. ऑक्टोबर येतले. म्हणजे चौथीक बी कानो म्हारग हा चवथीक कांदो म्हारग आनी वाडटली आनी वाडणे शक्य आसा. आज बाजारात गेलो कांदो 50 ते 3 किलो ते जाग्यार ते 50 रुपया किलो म्हणटा. बटाट 50 2 किलो सगळेच म्हारग. साखर सुद्दां आतां 70-80 रुपया किलो जाल्या. गोड 70 रुपया. चवथीचे आतां लागीं पावल्या. आमच्या गरीब लोकांनी आतां कितें करपाचें? बजेट चवथ कशी साजरी करपाची? सरकारान हेजेर मात तरी कितें तरी विचार करपाचो आनी आमच्या गरिबांक खंय तरी मातशें तेंच्यांनी आदार दिवचो. नाल्यार आमी चवथ कशी करपाची? दिसान दीस सगळें वाडातूच आहा. आयज कांदे बी म्हारग तर आयज म्हारग आहा कांदो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत मुस्लीम भावांनी बुधवारा ईद ए मिलाद व्हडा दबाज्यान मनयली. त्या निमतान सांजवेळार शारांत जुलूस म्हळ्यार भव्य मिरवणूक काडली. हे मिरवणुकेत ल्हान भुरगीं मेळून 1000 परस चड मुस्लीम भाव वांटेकार जाल्ले. आज यौम विलादत के मौके पर दारुल उलूम नूर मोहम्मदी अहले सुन्नत वल जमात बिशुद्दीन की जानिब से हुजूर की पैदाइश के खुशी में शानदार जुलूस निकाला गया. ये जुलूस पूरे हिंदुस्तान के पूरे बैरूनी ममालिक में भी निकाला जाता है. हर साल की तरह इस साल भी हमने बड़े शानदार के साथ निकाला है. आयज ईद मिलादुल नबीचे जे आसा जुलुसाच्या दिसाक जे आसा आमी सगळे गोवा स्टेटाचे म्हणजे मुस्लीम बंधू जे आसा हे ट्रेडिशनल जे आसा आमचे गोंयकारांचे जे ट्रेडिशन आसा ईद मिलाद जुलूस हो करपाक लागून आयज आमी भायर सरला आनी आमी एकूच संदेश दिता की आमचे सगळे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक भाव
हे जे आसा आयज ईद मिलादुन नबीची जी आसा तांकां सगळ्यांक मनोनीत परबी आनी गोंयचे राज्याचे मुखेलमंत्री जेणे आमकां सकाळी फुडें वीश करून बेस्ट विशीस दिला तांकां आनी दामू नायकाक हांकांय आमी जे आसा बेस्ट विशीस दिता की सदांच ते आमच्या वांगडा रावल्या आनी मुखारय जे आसा आमचे जे मुस्लीम बंधू वांगडा ते रावतले आनी सदांच आमचे फेस्टिवल जे आसा आमचे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हे गोंयांत जे आसा ट्रेडिशन जे आसा आमी सांबाळून दवरतले म्हणून देव बरें करूं. वर्सान वर्स आज ह्या दिसा मडगांवच्या जामा मशिदींतल्यान जुलूस भायर सरता आनी तो सगळ्या शहरांतल्यान वचून मागीर हांगा येवन काबार जाता आनी हांगा मागीर त्या लोकांक सरबत दिता. हें ट्रेडिशन हांव जेन्ना ह्या घरांत रावपाक आयलां 1982 तेन्नाच्यान पळयता तेन्नाच्यान तें चालू आसा आनी म्हाकाय तें सदां आपयता आनी हांव तुमकां सदांच येता आनी सेंड ऑफ करता. ट्रॅव्हलिंगच्या आणि आज बस स्टँडार वचून परत म्हाका मस्जिदेन म्हणजे सो हांगा खूब लोक आयल्या आमच्या मदीं चॅरपर्सन आसा सरपंच आसा आनी तशेंच अब्बास जावप आसा आनी हांगा खूब लोक हांगा जमल्या रॅली सो तेन्ना हांव सगळे ह्या मिलाद नबी ह्या प्रॉफेटचो आज बर्थ एनिवर्सरी आनी तिका हांव तांकां शुभेच्छा दिता. आमी आयज ईदाची सगळ्या आमच्या मुस्लीम भावांक परबी भेटयता. वर्सान वर्स आमी हांगासर एक स्टॉल लावन आमी सगळे जे आयज रॅलीक वांटेकार जाता तांकां सगळ्यांक उदक ऑफरींग दिता. तशीच एकजूट दवरुया आनी एकजुटीच्या विचारा आमी गोंयांत पीस लवींग म्हणटात तशेंच सगळे जाण मोग एकामेकांचेर मोग दाखोवया सगळे जाण एकामेकाच्या सणार वांटेकार जावया. परतून एक फावट सगळ्या मुस्लीम भावांक ईदाची परबी भेटयता. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी पत्रादेवी हांगा हुतात्मा स्मृती स्मारकाचे उक्तावण केले. ह्या महत्वाच्या स्मारकाचे उक्तावण करपाची संद मेळिल्ल्याचो आपल्याक अभिमान आसा अशें केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें. जाल्यार काँग्रेसीच्या काळात गोंय मुक्ती झुजाऱ्यांक फावो तो मान मेळूंक ना. गोंय मुक्ती परस आंतरराष्ट्रीय संबंधांक चड महत्व काँग्रेसीन दिलां अशी टिका मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केल्या. पत्रादेवी उबारिल्लें हुतात्मा स्मारक फकत गोंया खातीर न्हय जाल्यार पुराय देशा खातीर म्हत्वाचें आसा. देशभरांतल्यान गोंय मुक्ती चळवळीत वांटो घेवपी स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांक मान्यताय आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या काळांत मेळ्ळी. पूण पुराय काँग्रेस राजवटीत स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांक अशी मान्यताय मेळूंक ना असो दावो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केला. गोंय मुक्ती परस आंतरराष्ट्रीय संबंधाक चड महत्व काँग्रेसीन दिला अशी खर टिका मुख्यमंत्र्यान पत्रादेवी नूतनीकरण केल्ल्या हुतात्मा स्मारकाच्या उक्तावणा वेळार केली. ही आमच्या खातीर खूब व्हड गजाल आसा कारण हे स्मारक हे फक्त गोंया खातीर इम्पॉर्टंट ना तर हे स्मारक देशा खातीर इम्पॉर्टंट आसा कारण देशभरांतले आयिल्ले स्वातंत्र्य सैनीक हांकां जर रिकॉग्निशन केन्ना मेळ्ळें भारत सरकारात जाल्यार ते रिकॉग्निशन मेळ्ळें अटलजीच्या कार्यकाळात हे याद दवरात ना जाल्यार तेन्ना सुद्दां हांकां पुराय काँग्रेस सरकाराच्या काळात हांकां रिकॉग्निशन मेळूंक नाशिल्लें. खरें म्हणजे 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा हो भारत देश स्वतंत्र जाल्लो. केन्ना तरी 5 वर्साच्या कार्यकाळात गोंय बी स्वतंत्र जावपाक जाय आसलें. देशभरांतल्या स्वतंत्र सैनिकांक दिसतालें ह्या 15 ऑगस्टाक गोंय मुक्त जातलें ह्या 15 ऑगस्टाक गोंय मुक्त जातालें. तांच्यांनी 28 प्रयत्न दर फावटी करताले. 15 ऑगस्ट 1954 ह्या वेळार सत्याग्रही आयले तांच्यांनी परत परत भारत सरकाराक याद करून दिले हय आतां तरी गोंय मुक्त करात हय आतां तरी गोंय मुक्त करात. बट तांकां पडून वचूंक नाशिल्लें. तांकां आपले इंटरनॅशनल रिलेशन सांबाळपाचे आशिल्ले आनी शेवटी तांच्यांनी पळयलें की भारत सरकाराक ह्या गोंयचे पडून वचूंक ना. गोंयांतले सगळे स्वतंत्र सैनीक पेटोवन उठताले आनी पुराय भारतांतल्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक दिसले ना आमी सत्याग्रह केल्या शिवाय ह्या भारत सरकाराक जाग घेवची ना. जे मुक्ती संग्रामा खातीर फुडें वचून तांच्यांनी काम केल्लें आसा. बट भारत सरकाराक विजय ऑपरेशन घडोवन हाडपा खातीर 19 डिसेंबर 1961 वो दीस उजवाडचो पडलो आनी ताच्याच उपरांत ह्या गोंयाक मुक्ती मेळ्ळी. गोंय मुक्ती झुंजात देशा खातीर बलिदान दिवपी स्वातंत्र्य झुंजाऱ्याच्या उगडासाक पत्रादेवी वाठारात हुतात्मा स्मारक उबारला. ह्या स्मारकाचे उक्तावण
केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी केले. गोंयांत ह्या म्हत्वाच्या स्मारकाचें उक्तावण करपाची संद मेळिल्ल्याचो आपल्याक अभिमान आसा अशें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंगान सांगले. यह उन सत्याग्रहियों के बलिदान के बिना संभव नहीं था. यह आजादी है जिन्होंने वर्षों पहले पत्रा देवी जैसे स्थानों पर अपने प्राणों की आहुति दी थी. यदि यह प्राणों की आहुति न दी होती तो इतनी बड़ी सभा यहां इस स्थान पर न हो पाती. मेरे मित्रों, उनका बलिदान ही था जिसने भारत सरकार और भारतीय समाज को यह संकल्प दिलाया कि गोवा के हर स्थिति में स्वतंत्र कराया जाएगा. ऑपरेशन विजय का सैन्य अभियान भी उसी संकल्प की एक परिणत थी. आज हम सब स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं. हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह स्वतंत्रता हमको अनायास नहीं मिली है. यह पसीना बहाने से ही नहीं मिली है. यह जिस्म का खून बहाने से मिली है, अपना बलिदान देने से मिली है. हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने बलिदान दिया है. तब आज भारत दुनिया के कमजोर देशों में नहीं गिना जाता. यह हमें इस बात को सोचने को भी मजबूर कर रहा है कि आखिर वो सभी सत्याग्रही अपना घर, अपना समाज छोड़कर इतनी दूर क्यों आए थे. वह किस आदर्श में विश्वास करते थे. वह कौन सी ऐसी चीज थी जो इंस्पायर करती थी उनको कि हमको अपना घर छोड़कर गोवा की मुक्ति के लिए जाना चाहिए. साथियों, दरअसल वे सब लोग अपना घर समाज छोड़कर गोवा इसलिए आए क्योंकि उनके लिए यह देश एक विचार था, यह देश एक आत्मा थी, और उस आत्मा के किसी एक हिस्से को भी गुलामी की बेड़ियों में बंधे रहना उन्हें किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं था. उन्होंने राष्ट्र को केवल नक्शे पर नहीं देखा था, उन्होंने इस भारत राष्ट्र को अपने हृदय में अनुभव किया था. इसलिए वह गोवा की आजादी के लिए आए. इस पात्रा देवी के इस स्मारक को देखता हूं तो साथियों, मुझे यहां पर भारत की जीवंत एकता का संदेश मिलता है. यह जीवंत एकता की प्रतीक है आपकी स्मारक. गोवा की स्मारक कोई साधारण स्मारक नहीं है. मुझे यहां वह भारत दिखाई देता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे प्रदेश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देने की क्षमता रखता है, किसी भी दूसरे प्रदेश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देने के लिए वह तैयार रहता है. यही भाव पत्रा देवी को एक तीर्थ के समान बना देता है. मेरे बहनों भाइयों, साथियों, 1961 में जब गोवा आजाद हुआ. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.